ब्रेस्तारा राती कुट्टी हावजिंग बोर्ड ग्राउंडार आशिल्ल्या पायपांक उजो लागलो। अग्निशामक दळान 4 गाडयो उदक मारून उजो नियंत्रणात हाडलो। मंत्री रवी नाईक म्हणटा ही पायपां सिवरेजीची, हांकां उजो पेटून व्हड लुकसाण जाल्लें आसा। पायपाक कसो उजो लागलो हाचेर कारवाय जावपाक जाय। RDX गोवा खातीर कुट्टीच्यान विदिता प्रभू। 11:15 आमकां कॉल दिले, मोनू सिंग कॉल दिले आमकां की पायपांक उजो लागलो ग्रावंडाचेर, हावजिंग बोर्डाचें ग्रावंड आहा पळय तशें आमी येयले आनी फायर फायटींग स्टार्ट केलें। आमी कमीत कमी एक 20 होम केन यूज केले आनी 4 गाडयो मारल्या आमची एक पुणेरी गाडी, आमची 3 मारल्या, पुणेची एक गाडी, 4 गाडी मारल्या। फायर एक्सटिंग्विश जातलो। कितें आसलेलें फायर कसलो आसलो कॉल तुमकां? कितें म्हणी कॉल कसलो आसलो काय म्हणटा? फायर टू ऑयल फायर आसलें। पायपां सगळे मेल्ट जाले सगळे। PVC पायप। कसली पायप आसलेली? पायप्स प्लास्टिकचे आसलेली। प्लास्टीक हांगा डंप केल्ली आसलेली? तेले खूब वर्सां कोण सांगला की खूब वर्सां हांगा आसली म्हणून। 6 वर्सां। कसो फायर कितें कळ्ळा? काय कळना न्हू, पूण घातले काय कळना। सो कितलो टायम लागलो तुमकां हें करपाक? 2 वरां लागले। 2 वरां लागली। सो आतां नाव सगळें कंट्रोलान? काय ओके, थँक्यू। सिवरेजीच्या पायपांक जो उजो लागलो हांगासर कुट्टी हावजिंग बोर्डान, सो तुमी आयज गेल्ले पळोवपाक? 5 तारीख 9 म्हणजे काल 9 तारखेर रातचे थंय पायपां पेट घेतलो आनी पायपां सिवरेजीची पायपां जवळ जवळ म्हाका 25-30 आसतली। ते पायपांक पेट घेतलो आनी ती सोंपेपणान पेट घेवपाक कोण तरी ताका पेट्रोल घालून कितें उजो लायलो आसतलो म्हण ताका लागून ते पायप इतलें लुकसाण जालें आतां पायप सगळें सिवरेजीक। पूण आतां हांव परतो आतां सकाळीं गेलो जाल्यार थंय कोण हांव 10:15 गेलो थंय 10 आतां थंय पावलो परतो तेन्ना आज कोण येवना। आजून ते सिवरेजीवाले कोण पावना थंय, म्हणजे इतले निग्लिजन्स हे सिवरेज हे आसा डिपार्टमेंट सामकें निर्ला। आतां इतलो उजो जालो सगळे कडेन कळटा। तेन्ना लायटीवाले येयले, थंय लायट काम करपाक लागले, लायटीवाले येयले, बाकीचे हे लोक सगळे आनीक हे जे आसा थंय हें जालें पळय सगळें तरी लुकसाण जालां। पूण हें खंय म्हळ्यार पायप थंय दवरली खूब तेंप जालें ती आतां ती सिवरेजी पायप तरी वेगवेगळ्या जाग्यांनी व्हरून दवरपाची, ते एकच कडेन दवरले कोण तरी उजो लायला ताका कितें सादेपणान ते पेट घेयना। पूण हे लॉस कितें जाला ते अंदाज सिवरेज डिपार्टमेंटाक खबर आसली आनी पायप एग्जॅक्ट कितें दवरलेली मेस्त्रीनी ती तेणी पळोवची आनीक कितें लॉस जाता तें डिक्लेअर करची आनी ती कंप्लेन तेणी रजिस्टर करची पुलिसेक। कित्याक राती फायरान काम बरें केलां, फायर येयले उदक आनी इवन वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट तांकां उदक ऑपाचें पासून उदक दिलें। फायर डिपार्टमेंट आसा तेणी बरें काम केलें सगळ्यांनी आनी वाड्यार लोक बी आसा तेणी सगळ्यांनी बरें काम केलें। पूण हेका लागून ते आतां हेजेर ते पायप लॉस गव्हर्मेंटाक पब्लिकाचो पयसो तो, ताका लागून इन्क्वायरी जावंक जाय, ताका पायपांक उजो कसो लागलो।